Top 10 brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. भारतान पाकिस्तानाक चीनाचे उदक केले बंद, जेलामाचे बंद जातले. राज्यांनी 7 मायाक लोकां खातीर झुजाचे परिस्थिती विशीं सेक्युरिटी ड्रिल्स करपाचे निर्देश. शिरगांव लयराईच्या जात्रेच्या आज 5व्या दिसा चौगुले सोडल्यार हेर भायल्या भाविकांक प्रवेश ना. चेंगराचेंगरीच्या सुवातेवेली दुकानां काडूंक कारवाय कालची धुकलून आज. शिरगांवचे जात्रेक स्टॅम्पेडात जखमी जाल्ल्यांची भलायकी सुदारता. जीएमसीत 21 जाण एडमीट, दोगांक डिस्चार्ज. एकल्याची भलायकी अजून गंभीर. शिरगांवा चेंगराचेंगरीच्या प्रकरणाची चौकशी करूंक नेमिल्ले फॅक्ट फायंडींग कमिटीक लागतले आनीक 3 दीस. डिटेल रिपोर्टाक मागला वेळ. म्हादय उदका तंटो लवादाचेर गोंय सरकाराचो कोट्यांनी खर्च. 7 वर्सांत आदवोगादांची 7 कोटी 85 लाख फी. ते भायर यो वच, जेवण खाण, रावपाचोय खर्च. गोंयच्या राजकारण्यांक भियेवन केंद्र सरकार कळसा भंडोरा प्रकल्पाक पर्यावरण परवानो दिना. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणटा कर्नाटक तयार, फक्त पर्यावरण मान्यतायेक हुमकळ्ळे. ह्याच म्हयन्यात रायबंदर चोडणाव रुटार रो फेरी. न्हंय येरादारी संचालक म्हणटा 35 मिटरांची फेरी, 16-17 गाडयांची कॅपॅसिटी. पीपीपीचेर चलतली. फुडल्या सीबीआय मुखेल्याच्या नियुक्ती खातीर विरोधी पक्ष फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे कचेरेत. संजीव खन्ना जाता नवो सीबीआय मुखेली. पहलगाम हल्ल्या उपरांत भारतान चिनाब न्हंयवेल्या बगलिहार धरणांतल्यान पाकिस्तानात वचपी उदक केले बंद. आतां झेलमाचे बंद जातले. नेटान वारे मारिल्ल्यान हाँगकाँगात 4 बोटी उमथल्यो. 10 जाण सोंपले. 74 लोकांक साल्वार करूंक येस.